भावांनो आनी भयणीनो, बाळूक जेजूच्या भक्ती खानो पयलें वाक्य हांवें सांगलें, जेजू जेरुसलेमा लागसर पावतस आपले दिश्ट शहरा वयर घालन तो रडलो आनी म्हणालो, समाधानाक व्हरून पावयता ती वाट, समाधानाक व्हरून पावयता ती वाट पुनी आज तूं जाणा जाल्ली तर, अकरेच्या घडये आतां पुनी तूं जाणा जाल्ली तर. जेजू रडलो. ह्या वाक्याचेर आमी नियाळ करता आसतना बाबा आनी भयणी, सामान्य जावन आमी ह्या लोक सगळीं कित्या खातीर रडटा? सामान्य जावन इमोशनल स्पेक्ट्रम म्हणटा हांवें. केन्नाय बेजाराय जाताना पळय मू, बेजारायन बुडटा आसतना सोसूंक जायना तेन्ना रडटा. कितेंय दूख घडटा आसतना जावंक पुरो कुडीचें या इमोशनल, फिजिकल ऑर इमोशनल दूख भोगता आसतना तेन्नाय आमी रडटा. सडन आघात जाल्ले त्या दळा, एक्सिडेंट जालें, कोणी अंतरली, मोगाची अंतरली, कुटुंबाची अंतरली, घडोवंक नजो जाल्लें घडलें तेन्ना आमी रडटा. होपलेस सिच्युएशन म्हणटा, दुसरी वाटच ना, मुखार मॅट काडूंकूच जातलेंच ना, कितें करचें म्हूण कळना तेन्ना आमी रडटा. वेन वी आर ब्रोकन तेन्नाय आमी रडटा. तितलेंच न्हय, थोडे पुटी आनी एक लोक कश्टाताना तें पळयता आसतना, तो रडटा आसतना, नॉट ओन्ली वी फील सिंपथी बट ऑल्सो एम्पथी म्हणटा. जायते बोटीन घडटा, कांय वळख आसना, संबंध आसना जाल्यार ताचें दूख पळोवन आमकां दूख भोगता. आपापीस आमच्या दोळ्यांनी दुखां गळटात. दुखीच्या वाटेन बेजराय कारणा खातीर दुखां गळयता जाल्यार दुसऱ्यान या आनी एका वाटेन वर्तो संतोश जातानाय आमी दुखां गळयता. वय की न्ही? आनंद बाश्पा म्हणटा, वय मू, वर्तो संतोश जातानाय दुखां आमी गळयता. टियर्स ऑफ ग्रॅटिट्यूड. मोगांत पडल्या वेळार जायतो मोग आमकां मेळटा, भोव वर्तो संतोश भोगता, त्या दाडा आमच्या दोळ्यांत तावन आपापीस दुखां येतात. सेलेब्रेशन करता आसतना थंयसरी आमकां दुखां येतात. या कितेंय मागल्लें, कितेंय गडाचें आसलें, जायत्य तेंपां तावन त्या खातीर मागून आसलें हांव, या आशेवन आसलें हांव, तें संपूर्ण जालें तेन्नाय आमकां दोळ्यांनी संतोशाची दुखां गळटात. पूण एक आर्टिकल आसा ऑन WebMD म्हणून, इंटरनेटार आसा तें आर्टिकल, थंयसर तो सांगता, समटायम्स वी क्राय वी डोंट नो वाय म्हणून. रडटा आमकांच कळीत ना कित्याक म्हणून. आनी थंय कमेंट्सान थोडे जोक्स आसात. 60% ऑफ विमेन क्राय, म्हळ्यार दादल्याच्या की चड बायल मनशां रडटात. आनी तो बरयता, वाय 60 नॉट 70 गी म्हणून. आनी तो म्हणटा, वी डोंट नो वाय दे क्राय मोर. त्या दाडा थंय जाप आसा, एक जोक जावन ताणें घालां, बिकॉज दे मॅरी मॅन म्हणून. दादल्यांक काजार जाता, दादल्या कडेन काजार जाता, देखून दादले तांकां रडोवंक करतात म्हणून. म्हाका कळीत ना कितलें सत म्हणून. पूण आमी पळयता दुखां गळोवचें हर एकल्याच्या जिवितांत आसा, जावं पुरो दादले या स्त्रियो. हांगासर पवित्र पुस्तकांत आमी पळोवंक गेल्यार बाबा आनी भयणी, सुरवेत हांवन पळोवंक गेल्यार अब्राहम रडलो जेन्ना ताची बायल सारा अंतरली, तेन्ना अब्राहम ताच्या दोळ्यांनी दुखां गळयता. उपरांत एसावू ताच्या बापायचें कितें हक्काचें बेसाव ताका मेळोवंक जाय आसलें तें मेळना, ते दळा बेसरायेन तो दुखां गळयता. तिसऱ्यान हान्ना भुरगीं जायनात म्हणल्या कारणा खातीर दुखां गळयता. चवथ्यान दावीद राय आनी ताचो बरो आनी खरो इश्ट जोनाथन
तेय रडतात कित्या कारणांक लागून तांणी पयस वचचें पडटा ते नाही ते रडतात. नव्या सोल्ल्याक आमी आयल्या जाल्यार थंयसर प्रॉस्टिट्यूट ती स्त्री आसा जेजू लागीं येता आनी गळगळ्यांनी रडता म्हाका बोगूस म्हाका बरें जिवीत दी म्हणून. उपरांत आमी पळयता पेद्रू ताणें केल्ल्या पातकां खातीर ताणें जेजूक म्हाका वळखच ना म्हणल्या कारणा खातीर उपरांत तो गळगळ्यांनी रडता परत जेजू लागीं फाटीं येता. मोरी मागदलेन जेजू अंतरल्या उपरांत थंयसर फोंडा लागीं वचून भायर उबें रावन थंय रडता. सांत पावलाच्या जिवितांत आमी पळयता कोरिंत घरांक पळोवन तो रडता. आनी उपरांत आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकल्लें जुवांव थंयसर स्क्रॉल उक्तें करूंक कोणूच ना म्हणल्या कारणा खातीर तोही रडता. आनी हे सगळ्या कारणा खातीर हे मनीस रडता आसतना आज शुभ वर्तमानांत तें पळयता जेजू रडता. कित्या जेजूय रडता कित्या पवित्र पुस्तकांत उल्लेख केल्लें जाल्यार वांजेलांत 2 कडेन जेजून रडचें आसा. खंय सगळें 2 कडेन. लाजर मेल्ले ते दळा ताच्या फोंडा मुखार रावून रडता. आनी आयचें जुवांवच्या शुभ वर्तमानांत थंयसर आसा. बायबलांतलो धाकटे वर्स आमी म्हणटा जेजू रडलो. लाजर सरले ते दळा थंयसर रडलो जाल्यार बाबा आनी भयणी आज जेजू रडता ताचे खातीर न्ही. आज जेजू रडता कोणा खातीर? जेरुसलेम शहरा खातीर. कित्या तो म्हणटा समाधानाची वाट तुका ह्या 11च्या घडये मनी कळी जाल्ली जाल्यार. कित्याक म्हळ्यार जेजू थंय तावन पाशार जावचो 11ची घडी ही. ताच्या पयलें आदल्या आयतार ताच्या वयल्या आयतार आमी पळयलां कुर्ड्याक दिश्ट दिवचें जेरुकेच्या एंट्रन्सार. ताच्या उपरांत जाकेयुसाक जिवीत दिवचें आमी परच्या आयतारा पळयलां. आनी ह्या दिसांनी तो जेरुसलेमाच्या वाटेर आसा. जॉर्डन व्हॅली तेणें देंवून वेता आनी थंयसर वयर तावन पळयल्यार म्हणटात की सगळें जेरुसलेम शहर दिसता. ह्या जेरुसलेम शहराक पळोवन तो गळगळ्यांनी रडता आनी म्हणटा आज मनी कित्याक हांव आयिल्लो तुमचे खातीर. प्रवाद्यांक धाडलें राय आसलें आनी कोण जालें देवाचो पूत हांवूच आयलो. आज मनी म्हजी वळख कळ्ळी जाल्यार तुमकां बाच्या वाटेर तुमी पावते आसल्यात न्ही. ते देखून भावा आनी भयणी आमकां शिकोवंक जाय इतलें सास. Jesus still longs for us to recognize him today. जेजू आजुनूय आशेता की आमी ताका सारक्यान वळखूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार विविध रितींनी तो कोण, ताचो अधिकार कितें, कितें सकर्त करूंक शकता हें सगळें उगडापें करूंक ताणें ताच्या जिवितांत आमच्या फाटल्या जिवितांत ताणें प्रयत्न केला. जायते फावटी विविध गडितां घडल्यांत हांव जेजू म्हूण दाखोवन दिता तसलें. तूं क्रिस्तांव हांव तुजो मोग करता आय लव यू म्हूण दाखोवन दिता तसलें उगडापें करूंक प्रयत्न केला. पूण हें समजनातल्या वेळार आमी वळख धरनातल्या वेळार जेजू आजुनूय रडता. फाटलें जिवीत आमी पळोवंक गेल्या तर बाबा आनी भयणी न्हय केवल ताची वळख धरूं ना पेद्रू बरी ताका आमी नेगार सुमेत केला. कोणूच नेना म्हूण सांगलां जाल्यारय ताणें पाट सुरू नासतना आमच्या फाटल्यानूच तो रावला. चिंतून पळया कितले फावटी आमी घेवच्या हर एका निर्धारांत जेजू थंयसर आसलो कोन्ना. जिवितांत जायते फावटी कितें चिंतूंक उतना तें घडलां आनी म्हळां सुमयान तुका अर्गां तुजे वरवीं जालें. पूण ताचे पयलें कितले फावटी ताच्या नांवाक आमी शिनू सारल्या. देखून उगडास दवरूंक जाय बाबा आनी भयणी. जर हर एका ब्रेस्तारा तुमी हांगासर येवन बसतात हे खंयसरी तुमी मागण्याक येतात नॉट बाय एक्सिडेंट. बेश्टें घडना. कितलेय अडकळ्यो येत असल्यो कितल्याय कारणा वरवीं तुमी हांगा हाजीर जायनासतना रावचे तसले सन्निवेश येते असले. पूण तरी तुमी हांगासर जेजू सांगात आसात जाल्यार बाबा आनी भयणी उगडास दवरया. जेजू आशेता की हांवें आनी तुवें ताची वळख करूंक जाय, ताका वळखूंक जाय. त्या देखून
बाबा आनी भयणी, त्या लोकांक, जुदेवांक, तशेंच त्या काळार असल्या हर एक लोकांक जेजू कळीत करूंक प्रयत्न करता. जाणारी सांगतात की 300 प्रवाद्याच्या की चड प्रवाद पण कितें केल्लें आसा तें संपूर्ण ह्याक हाडलें जेजून. अजापा वयर अजापां केलें, मेल्ल्यांक सयत जिवंत केलें, कितल्या जाणांक गूण केलें, हें सगळें केल्यार तितलेंच न्हय, प्रवाद्यांनी ताची टायम लायन समेत दिली. थंयसर सांगलें 32 AD. हें सगळें पळयल्यार तें पातयेना जालें. खंयचें आजापांचें मोन बदलूंक शकता तें तांकां कळीत ना जालें. त्या देखून इतल्या अजापा फाटल्यान अजापां केल्यार, इतलें बरेंपण केल्यार, इतलें शिकोवन दिल्यार बाबा आनी भयणी, आनी कितलें म्हूण जेजू सोंसता. ही इज पेशंट, सुस्निकायेन रावता आनी आखरेक थंयसर वचून त्या दोंगरांत रावन ह्या शहराक पळोवन दुखां गळयता. कारण एकच, तो जेजू संबंद आशेतालो. देवा आनी मनशा मदलो संबंद तो आशेतालो. जशें पोरण्या सोल्ल्या तावन तुटलो तो बांद परत सोल्लो जावन एक जावंक तो आशेतालो. बाबा आनी भयणी, हेंच आज तुजे तावन आनी एक याजक जावन म्हजे तावन तो आशेता. बरो संबंद त्या जेजू थंय मेठा न्ही, हर एका घडये आमी जिवितांत चलतना त्या जेजू लागीं उलय जय तशें जाल्लो संबंद. केवल मिसा वेळार न्ही, केवल आराधना वेळार न्ही, केवल रितीरे वेळार न्ही, बगार आमच्या हर एका मेठांनी, घरा आसतना, ऑफिसांत आसतना, वाटेर पैन करतना, आमी सांगाता आसतना, एकलेस चिंतून बसतना, हर एका वेळार तो सांगूंक आशेता हांव आसा. तो संबंध हांव जोडूंक आशेता म्हूण सांगूंक आशेता. कित्याक तसो जेजू म्हणटा, त्या खुर्सार मरून ते कश्ट सोसून तुका एमकोंडाचें जिवीत स्कीप करूंक आधार दिला न्हय गी, तें समजून घे. अखरेक बाबा आनी भयणी, सान पाऊल रोमाघरांक बरोवन सांगता, अध्याय 8 वाक्य 1 थंयसर म्हणटा, सुम्यातय आसल्ल्यांक, म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणचें फैसल ना तें लाभचें ना. कसलें बाग न्हय गी, आमकां गुन्यांवकार म्हणलें फैसल ना, खंडीत जावन लाभचें ना. देखून सवाल इतलेंच, आमी सोम्या थंय आसा गी. इगडीभर दोळे धांपया. जेजू जेरुसलेमा खातीर रडता. आमकांय दूख भोगता जेजू रडताना, पूण बाबा आनी भयणी, जेजू म्हजे खातीरय रडता. जेन्ना आमी त्या जेजूच्या संबंदांत पयस वेता, जेन्ना आमच्या राठावळींनी बुडोवन सासता, जेजूचो उगडास आमकां आसना. जायते फावटी नांवा खातीर क्रिस्तांव तूं आनी हांव जाता, तेन्नाय जेजू रडता. आमचें सगळें जिवीत पळयता आनी रडता. आनी कितें करीत आसलें ह्या म्हज्या पुताक, ह्या म्हज्या धुवे खातीर, आनी कितें करीत आसलें.